सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ते जे फिशर्समॅनाचे इश्यूज असलेले आमचे डिस्कशन तेंचे कडेन जायत असलेले आनी आयज मुद्दाम ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमचो फिशरीसाचो डायरेक्टर आमचो बाब दिपेश आमच्या बरोबर आसा, तशेंच मॅडम सुप्रिटेंडंट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट मॅडम मेघा ह्यो आमच्या बरोबर आसा. आयज मुद्दाम ते तेंचे डिपार्टमेंट आयज हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येयलेले आसा, पळोवपाक लागून येयलेले आसा जे आयज आमचे फिशरमॅनाचे जे पेंडींग इश्यूज असलेले तांकां जे नेट बायंडींग शेड जाय आसली, तांकां ऑक्शन हॉल जाय आसले तांकां थंयसर, तशेंच तांकां ते ट्रान्सपोर्ट करपाक लागून मागीर ते ऑक्शन जाल्या उपरांत तो एक विशय आसलो तांकां रॅम्प जाय आसले बोटी वयर काडपाक लागून इन केस ऑफ एमर्जन्सी अशे तांचे वेगळे वेगळे इश्यूज असलेले जे आमचे हांगा 2 एसोसिएशन आसा, एक देस्तेरूचे फिशरमॅन एसोसिएशन आनी एक आमचे बायनाचे फिशरमॅन एसोसिएशन. सो अशे हे 2 एसोसिएशन आसा जे हे हांगा आमचे नुस्तेकार भाव हे कितली वर्सां जाली हांगा जे तांकां त्रास जाताले तांकां ही फेसिलिटी नासलेली हांगा. सो आयज मुद्दाम आयज आमचो डायरेक्टर आनी सुप्रिटेंडंट येवन तेंच्यांनी सगळे पयले आसा, प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्लेले आसा, हो प्रोसेस आमी स्टार्ट करपाक सोदता. आनी तेच प्रमाणे जे फिशरमॅन भावांक जे पावसाच्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेले, स्पेशली आमचे देस्तेरू आनी बायणाचे फिशरमॅन हांगा तांकां बोटी दिंडी जी आसा तेंची ती दवरपाक मेळना. सो तांकां ते हांगा वचून खंय तरी बोकमालो, वेलसांव, खारेवाड्यार अशें व्हरून तांकां दवरचें पडटा आनी सदांच तेंचे त्या लोकां कडेन वाद जाताले जे पार्किंगेक लागून गेल्या कारणान. सो आयज खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप करून WRD डिपार्टमेंटान येदो व्हडलो आमचो सीबीजीच्या फाटल्यान थंयसर रिटर्निंग हॉल बांदून 3 मीटर डीप ड्रेजिंग करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक लागून अरावंड एक 400-500 बोटी थंय उरपाक लागून ते फेसिलिटीज केल्लेले आसा, चालू आसा. तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडरींग जावन अंडर WRDचो हो वयतलो, सगळे इन्स्पेक्शन सगळे जाल्लेले आसा. आनी हांव ट्राय करता गव्हर्मेंटा कडेन पर्सीव करून कितें जाता तितले बेगीन पावसाचे पयलीं मॉन्सून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हें काम कंप्लीट जावचें म्हणून. बट आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी हें एकदां जालें काय म्हाका दिसता फिशरमॅनाचो जो एकदम मेजर जो इश्यू आसा पळय तो खंय तरी सॉर्ट आवट जातलो असो म्हाका दिसता. कित्याक तांकां एक पळोवपाक गेलें आयज फिशरमॅनांक खुबशे त्रास जाता हांगा. हांव जाणा पर्सनली जे त्रास ते काडटा ते हांगा. कित्याक आयज बायना बिचूय हो आमचो हायवे येयल्या कारणान होवूय जागो नॅशनल हायवेक गेल्लो आसा. सो तांकां जागो मेळपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट जाल्लेलो आसा. आयज तांकां दुसरे कडेन जागो दिलो जाल्यार तांकां ते वायबल ना, कित्याक जो फिशरमॅन दर्यादेगेक काम करता ताका दुसरे कडेन जागो दिवन फायदो ना. सो हांगाच खंय तरी सोल्युशन काडपाचो हांव प्रयत्न करता गव्हर्मेंटा कडेन. म्हाका पूर्ण खात्री आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ अवर एबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसोच आमचो मिनिस्टर फॉर फिशरीज डिपार्टमेंट सर निलकंठ हर्णकर. सो हे दोगी जाण मेळोन आमकां खंय तरी मुरगांवच्या फिशरमॅनांक लागून प्रयत्न करतले आनी तांचो सदांच म्हाका कंटिन्युअसली सपोर्ट मेळ्ळो आसा. परत एकदां हांव मिनिस्टराक निलकंठ सराक धन्यवाद म्हणटा, तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टराकूय थँक्यू म्हणपाक सोदता. इन्स्पेक्शन जालें कितें जालें इन्स्पेक्शनाचें? एक्चुअली जशें सरान सांगलें की दोन्ही एसोसिएशनाचे डिमांड आसले, म्हणजे फिशरमॅन लोकांचे डिमांड्स आसले की तांकां ते नेट मेंटिंग शेड, रॅम्प जे बेजीक नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज जाय पडटा पळय ते जाय आशिल्ले तांकां. प्लस तांकां मागीर ऑक्शन शेड, मागीर बोट रिपेरींग यार्ड, सो हे 4-5 तांची गोश्टी त्यांची रिक्वायरमेंट्स आसली. पण सगळ्यात पहिली जी गोश्ट आसा ती जाग्याची आसली. सो ताका लागून आमचे एज पर अ रिक्वेस्ट ऑफ द फिशरमॅन आनी मागीर आमचे मिनिस्टर सुद्दां तांचे एक्शन दिलें की वी शॅल गो एंड फॉर एक्सपेक्ट दीस सायड, म्हणजे जागो एक्चुअली तांकां एक्झॅक्ट खंय जाय ते. ताका लागून आमी आयज आयिल्ले आसा. सो आयज आमी ते 2-3 कडेन आमी जागो पळयलो आसा. त्या वाटेन तांच्यांनी दाखयलें की फॉर नेट मेंटिंग शेड रॅम्प कितें आसलें आनी ऑक्शन शेड. आनी हांगा तांचो रॅम्प हांगसर आतां फक्त रॅम्पा लागूनच जागो आसलो. आतां नेट मेंटिंग शेडा लागून आमी प्रयत्न आसा खंय जागो आमी करपाक शकतले ते पूण क्लोज टू द बीचूय आसपाक जाय, ते सरान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. सो एज ऑफ नाव अशें दीस इज स्टेटस सांगपाक. पावसान आमकां जो त्रास जातालो एक्चुअली आमी पावसान बिंबेल बिचाचेर वयताले 4 महिने. डिपार्टमेंटा कडून आमी एप्रुवल घेवन नेवीचे पास घेताले आनी 4 महिने थिंगा आसताले बिंबेल बिचाचेर. आनी तेशीच थोड्या दिसांनी मागीर हॉलांत वयताले आनी परत खारेवाड्यार वयताले. सो सराक आमी इन्फॉर्म केले की आमकां प्रॉब्लम जाता. सो ते सरांनी आमकां एक क्रीकान आमच्या जो फाटल्यान जो बायणा बिचाचे क्रीक आसा थिंगासर आमकां ते खोलाई करून थिंगासर सारके फेसिलिटीज दिवन आमकां हे करपाचें म्हणून. सो तो प्रयत्न ऑलरेडी प्रपोजल पास जालो. आनी तेशीच फाटी जो डिमांड जो घायलेलो आमकां एज पर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट की आमकां फिशरमॅनाक प्रोविजन आसा नेट मेंटिंग शेड, ऑक्शन हॉल, आयस प्लांट आनी रॅम्प. हे पासून आमकां जेन्ना आमकां स्कीम कळ्ळी जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाक प्रपोजल घायला आनी तेचीच सराक फॉलोअप करपाक सराकूय एक इंटिमेशन दिलें की आमकां हे सगळें जाय. फ्रॉम दॅट डेसून आमकां
चालू आसा ते काम चालू आहा आमी ऑलरेडी आज आपल्याला डायरेक्टर आनी MLA सर की आमचो एरिया तो आयडेंटिफाय करपाचो तो आज ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला आनी हेजे मुखार आहा ते सराक आमी करता